नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांणी बरयलेले चार तंदला कर्ण म्हणले काणी सांगता. एक गांवांतू चंपा म्हणून एक सानी चिल्ली आशिल्ली. तिगेले एक सान विंदूर आशिल्लो, ताजें नांव मिनी म्हणून. चंपान सगळो दिवसू विंदरावटू खेळ नासचें. तिगेल्या अम्मान तिका तेन्ना बिश्टाचें, तूं खेळची मात्र वे सगळो दिवसू, कांय काम करूं ना हांवें म्हणून. एक दिवसू तशीची चंपान विंदरावट खेळतर आसतना अम्मा येवन तिका सांगता, पळय भितर म्हगेलें सुक्कल राखूड ना, भायर मैदारा वचून राखूड हाड दी, नाजाल्यार तुका दनपार जेवण ना, म्हाका रांदप करूं जायना म्हूण सांगता. चंपाक तेदना भूक जातर आशिल्ली. ती धांवता मैदारा दुखून सुक्कल राखूड हाडूंक. थंय वचून पळयल्यार राखूड सुकून ना, वल्लेस. ती लेखता इतली वैशाखांतूय राखूड त्या सुक्कनी म्हूण ती अशी राखडां पळयता. तेन्ना राखूड सांगता, हांव त्या सुक्कनी म्हळ्यार पळय हें जिवे जिवे तण पुरो म्हाका आडयला, म्हाका वत लागना म्हूण सांगता. तेन्ना चंपा तणा दिकान पळयता. तण सांगता, म्हाकाय तशीची वत लागना, हांव खंय सुकचें, हांव वाड्डून वाड्डून त्या राखडा वयरी पडतर आसा म्हूण सांगता. तेन्ना ती सुर्या पळयता. सूर्य सांगता, वय वय म्हगेले वत्ताक शाख ना कित्या म्हळ्यार म्हगेले द्रा पुरा मोड आसा पळय, ते हल्लय ना, मागीर खंय वत्ताक हार आसचें म्हूण सांगता. तेन्ना चंपा मोडा दिकान पळयता. मोड सांगता, वारें येना, हांव खंय वचचें, वाऱ्यान म्हाका मुखार व्हरका म्हूण सांगता. चंपा वाऱ्या दिकान पळयता. तेन्ना वारें सांगता, हांव खंय येवचें म्हूण सांग, तुमगेले रायान कितलेच तरेक रावळार बांदयला, त्या वयली माळयेचे खंडे बागेलय काणा, कुडा बागेलय काणा, हांव खंय वचचें म्हूण सांगता. तेन्ना ती रायाल दिकान पळयता. राय सांगता, तें पुरा राणील काम, तिका आतां पुरसती ना पळय, हांव कसो करचें म्हूण सांगता. तेन्ना चंपा राणील दिकान पळयता. राणी सांगता, पळय आमगेले घरकडेन एक चंद कीर आयला, तो किरू म्हाका सगळो दिसू लायक लायक काणी सांगता. तें आयकून बशें म्हाका भारी लायक जाता, तशें देखून म्हाका पुरसती ना म्हूण सांगता. ती किरा दिकान पळयता. बदल जाल्यार तो किरू भारी चंद आशिल्लो. किरू केन्नाय पांचवो आसता, ताजी चोंची तांबडी आसता न्हय, जाल्यार हें किरा आंगाक पुरान नमुन्या बण्ण आसून भारी चंद आशिल्लो तो किरू. तिणें किरा पळयतना कीर सांगता, हांव एक विंगडची दूर गांवां आशिल्लो. थंय एक तळ आशिल्लें, त्या तळ्या लागीं एक रूख आसा. त्या रुखाचें एक गेल्लो तळ्या वयर बागसून आसा. ताजे वयरी म्हगेलो गूड आशिल्लो. जाल्यार हें तळ्या उदकान केन्नाय म्हाका आत्तां बुडयत तुगेलो गूड, आत्तां बुडयत तुगेलो गूड म्हूण भिवोवचें सुरू केलें. म्हाका करकर येवन भंयय जावन हांव उबून 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 हांगा येयलो, हांगा खंय म्हगेलो गूड बांदिता म्हणून सांगता. ती तळ्या उदका पळयता. तेन्ना तळ्या उदक सांगता, हांगा एक हस्ती आसा, ती तावळ म्हगेल्या उदकांत देंवता आनी उदक पुरा काण काण शिंपता आनी म्हाका भिवयतर रावता. तुगेलें उदक पुरा वांटोवन घालता, तुगेलें उदक पुरा चिकोल करून घालता म्हूण म्हाका भिवयता. तेन्ना म्हाका कोप येता, तो कोप हांव किराल आंगार काडटा म्हूण सांगता. तेन्ना चंपा हस्ते दिकान पळयता. हस्ती सांगता, हांव व्हड आसा वय, म्हाका मस्त बल आसा वय, जाल्यार हांव कोणाकय बाद दिना. हांव म्हगेले पानकी झाडकी खावन म्हगेलें पोट भरता. जाल्यार हांगा एक व्हड दिवोड आसा. तो दिवोड तावळ म्हगेल्या बांदल्यार चडटा आनी म्हाका मस्त बाद दिता. वच्चेना तो, ताका धांवडाचें जायना मेज्यान. ताजे खातीर हांव उदकांत येवन म्हगेल्या सोंडाळेन उदक काडून म्हगेल्या आंगार घालून घेता, उदकां बुड्डून दिवडां धांवडाचें पळयता. एकय हांव तशें पुरा उदका बाद दिना आशिल्लो म्हूण सांगता. तेन्ना चंपा दिवडा दिकान पळयता. दिवोड सांगता, हांवें व्हड पळोवच्या मात्र म्हगेल्यांत कांय विश ना. म्हाका विंदूर म्हळ्यार भारी प्रिती. हांगा हेरान्नांत खंय विंदूर ना. एक कुंभाराल घरकड मात्र एक सानो विंदूर आसा. ताका खावका म्हूण म्हाका भारी मन.
ताजे खातीर हांव ताका सोदून कुंभाराल घरा वचचें. म्हाका पळयल कुडले तो कुंभारू एक व्हड बड्डाणो मान घालता. तें दूख चडसूं जायनाशी हांव हें हस्तेल बाल्लार चोडचें म्हूण सांगता. तेन्ना चंपा विंद्राल दिकान पळयता. विंदूर सांगता, म्हाका कसं जावका, म्हाका एक 4 तांदळां कण असलें पोट भरता. तें खंयी मेळना, ह्या कुंभाराल घरा मात्र मेळटा. ताजे खातीर हांव हांगा आयलां. हांव तें दिवोड म्हाका धरूं येता म्हूण गोतस तेन्ना तें कशें चुकोवन घेवका म्हणून म्हाका गोतस. हांव खंयचेपणी एक बुरकुळ्या मुळां वचून एक बील कोन्न बसता. हो पाप दिवोड म्हाका सोदून मेळ्ळल बुरकुळ पुरो भेतून घालता आनी कुंभार ताका मारता. हांव कसो कोरीत सांग म्हूण सांगता. तेन्ना चंपा त्या विंद्राला निमगीता. त्यावेळ हांव तुका तांदळां 4 कण दिल्या तूं वत्तवें थंय दुखून म्हूण सांगता. खंडीत वता म्हूण सांगता विंदूर. तेन्ना चंपा घरा भितर धांवन येता आनी तांदळां अडसळ्ळे दुखून एक मुष्टी तांदूळ काडटा आनी तिगेल विंदूर आसनो तो मिनी म्हूण नांवाचो तिका दिता आनी सांगता, हें व्हरून त्या कुंभाराल घरा आशिल्ल्या विंद्रा दी आनी ताका वच म्हूण सांग म्हूण सांगता. मिनी व्हरून त्या विंद्राक तांदूळ दिता. विंदूर तांदूळ खाता आनी कुंभाराल घर सोडून वता. आतां दिवडाकय कळटा हांगा विंदूर ना म्हणून. तो तेज्या आगोसोण विंगड रानां वता. दिवडान वतरी हस्तेकय खुशीची. आतां दिवोड बादिना न्हय, त्या तळ्याला येवन उदकाल्या सांगता, म्हगेली व्हड चूक जाली, तुका हांव मस्त बादिल्लें, तूं नातल्यार आमकां उद्दाक खंयस, तें देखून म्हाका माफी करी म्हूण सांगता. उद्दाक किराल उडगास करता. यो किरा तूं मागशी, तूं नातिल आमकां उपगण हांगा म्हूण सांगता. किरू खुशेन मागशी वता. आतां राणीक पुरसती. राणी वचून तिगेल रावळाराचे वयले कुडाचे कंडे बागलं कुडा बागिल पुरा उदार कोन्न सोडता. आतां वारें लायक जावन येता. ताजे ओटूक मोडाकय व्हरता. सुर्याले वत्ताक लायक हुंसाण येता. तण सुकून वता, राकुडय सुकता. तेन्ना आम्म येता भायर आनी चंपा निमगीता, कसो चंपा, केन्नाच्या म्हणके तूं आतां सोपन पळोवन बसल्या वे हांगा म्हूण म्हणटा. तेन्ना चंपा सांगता, आमा तूं प्रती वारा म्हाका एक मुष्टी तांदूळ दिता वे. एक मुष्टी तांदळान सगळे जगत्य चंदायेर चलता म्हूण सांगता. सक्कड अम्मा म्हणके चंपाल अम्माय हांसून योगो चेरडा भितर दिव्या तुका तांदूळ म्हूण सांगता. चेरडवानो, चंपाल काणी तुमकां कशी दिसली? आनी एक वरान तूं नव काणये ओटू मेळया. नमस्कार.